वेंचणूक आयोग आणि गोंय सरकारान गोंयान जावपी जिल्हा पंचायत वेंचणुकेचो घोळ घालून दवरला। राज्य वेंचणूक आयोग स्वतंत्र आयोग आसा। तांणी तांच्या कायद्या प्रमाण वेंचणुकेचो कार्यक्रम थारावपाचो आसता। मात राज्य वेंचणूक आयोग राज्य सरकाराक फावोर करपा खातीर वावुरता अशेंच तांणी आरक्षणा संबंदान चलयल्ल्या प्रकरणा वयल्यान दिसून येता, अशें आम आदमी पक्षाचो एल्विस गोम्स म्हणटा। तशेंच जिल्हा पंचायत वेंचणुकेचें आरक्षण जाहीर करपा खातीर राज्य वेंचणूक आयोग वेळ काडटा, ताचो आम आदमी पक्षान निशेध केला। सामकी तोंडाक तेकल्या आज पर्यंत रिजर्वेशन खंय आसतलें तें कोणाक खबर ना। सो हातून क्लियर कितें सिद्ध जाता की स्टेट इलेक्शन कमिशन म्हणून एक जी बॉडी आसा ही खरी म्हणजे कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी। पंचायत म्युनिसिपालिटी झेडपी इलेक्शन्स कंडक्ट करपाचो तांचो रोल आसता, पूण हांगा स्टेट इलेक्शन कमिशन आसा काय ना हेंच कळना। ह्या सद्याचे स्टेट कमिशन जे आसा इलेक्शन कमिशन ताचो हेड जावन आसा कोण रिटायर्ड ब्युरोक्रेट गोंय सरकारांतल्यान निवृत्त जावन मागीर ताका एक कितें तरी एक गिफ्ट म्हणून दिल्लो सरकारान हांगा बसपाक भायलो तो, पण ताका हांगा आनीक एक 5 वर्सां घेवन बसयला, तो आज तोंडूच उगडिना। आता तो म्हणटा 22 तारखेर इलेक्शन जातलें मार्चाचेर, जाल्यार आज म्हाका जर हे इलेक्शनान लडोवपाचें आसा इलेक्शन, म्हाका कशें कळटलें एक जनरल काय रिजर्वड आसा जाल्यार तें बायलांक रिजर्वड, काय ओबीसीक रिजर्वड, काय शेड्यूल कास्टाक रिजर्व, काय शेड्यूल ट्रायबाक रिजर्व, हें कशें कळपाचें? सो स्टेट इलेक्शन कमिशन कितें करता? बीजेपीक एक फावोर करता। बीजेपीक भितरल्या सुत्रांतल्यान खबर आसता की रिजर्वेशन खंय जावपाचें आसा तें, आनी निमण्या वेळार नोटिफाय करता तेन्ना हें रिजर्वेशन लोकांचेर थापपाचें। हाका निवड कितें आसा? तुमी विदाउट इलेक्शन पयलींच जाहीर करा न्हू बीजेपीचे सगळे कॅन्डिडेट जिखले म्हणून। म्हाका जाल्यार दिसना हातून कितें अर्थ आसा म्हणून। खरी कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी ऑटोनॉमस आसपाक जाय आसली, पण तें गोंयांत ना, हाचो आम आदमी पार्टी निशेध करता। झेडपीसी इलेक्शनाक आमी फाटींच सांगला, आतां हालींच सांगला की आमी एक कॅन्डिडेट घालतले, आमचो तो प्रोसेस चालू आसा म्हणून। तुमची इंडिपेंडंट तुमचे असतले काय काय दिसता? सद्याक तरी आमी आम आदमी पार्टी म्हणून आमची तयारी आसा। आता प्रॉब्लेम म्हणटा ते हांवें आतांच सांगला, नोटिफायड जायना, रिजर्वेशनूच कळना, जाल्यार कशी तयारी आमच्या सारक्यांनी कशी तयारी करपाची? बीजेपीक तयारी करपाक ताणें स्टेट इलेक्शन कमिशनान बरी संदी दिल्या, बाकीच्यांचें कितें? स्टेट इलेक्शन कमिशन म्हणटा ते गव्हर्मेंटाचो गव्हर्मेंटाच्या खात्या जाला, इट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट, काय ऑटोनॉमी उरोंक ना। हे सगळे अशे ऑफिसर पळय बसयता न्हू, ते तांचे अंडर काम केल्ले, सर म्हणून काडून दीस काडून आयिल्ले ते। आतां कित्याक म्हणचे ना सर बसून मेळटा न्हू सुसेगाद सगळे गोंयांत।